काणयेचें नांव एक जेजू आनी खुरीस. काणयेकार वॉलिकोड्रस आजेकार. सेवेद्वारी मुखेलपणगी या मुखेलपणाद्वारी सेवा. इवा स्पिरित एक समाजाची सकत. ही सकत बऱ्या दिशेन गळसून आपल्या व्यक्तित्वासोवे समाजाचे बरेपण करचे भोव गरजेचे. विगारान आपल्या शर्मावांत ही उतरां धामून सांगली. आज फिरगजेच्या इवा संघटनाची वर्साची जमत तशेंच एलिसांव. सडावत तरणाट्याची दिश्ट हिशीन तिशीन गुवली. रॉनीची दिश्टी तांचेर गेली आणि तो ताच्या बगलेन दोग नेणारे जिन्सार आयकताले. हर थोडे तरणाटे एदोळूस या फादरिसो रामायण केदार समतगाय. आज इगर्जेंत सगळ्याचे की मोठो ड्रेस खंयच्या चेडवान घाला त्या सोदनेर आसले. तो फिरगजेच्या इवा संचालनाचो एका वर्साचो अध्यक्ष. आज ताचो निमाणो दीस. ताचो एकलो सांगाती कार्यदर्शी आणि दुसरो ताचो सुसेजारी खजानजी. ते गायनी मेळून एका वर्सा भितर फिरगजेचो जायतो पयसो केला खंय. पोरचे राती बारांनी बसून बियर पियेतले खंय. फिरगजेंत फाटल्या 15 दिसांतावन नाना रितीच्यो खबरो जातल्यो. 15 दिसां आदीं जाल्ल्या नाटकाच्या दिसा जाल्यार केदो व्हड गलाटो जाल्लो. खंयच्यागी एका गांवच्या तरणाट्याक दुसऱ्या गांवच्या तरणाट्यांनी मेळून आमच्या फिरगजेच्या वार्षिक दिसा मारलो. हाका कारण भौशा तांकां रचलो देव मात्र जाणा. हे हर एका वर्सा आमच्या फिरगजेंत घडता. हर एका बऱ्या दिसा एक फाड घडीत घडता. बिगार उलोवनूच आसलो. जसे जेजून शिकयल्ले, सेवा मनशा जिवनाचे मोल उखलून धरता आणि सेवा समाजेंत प्रामुख्यता घेता. आणि सेवेचो स्पिरीत आसच्या हर एका इवा जाणांनी ह्या संचलनाक येवन समाजाच्या उद्धारपणा खातीर वावरी जाय. हळटार मीस अखेर जाले आणि मिसा उपरांतले एलिसांव सुरू जाले. सगळे इवा जण सांगाता मेळ्ळे आणि मुखल्या 5 कदेलांनी मोदे विगार, अध्यक्ष, कार्यदर्शी, खजानजी आणि कार्य निर्वाहक बसले. अध्यक्षाची ही 11वी बसका. या फिरगजेच्या चरित्रेंत इवा संघटनाचो अध्यक्ष स्थान घेतलो कोणी उपरांत इवा संचालनांत रावुल्लो ना. हाचे कारण कोणूच नेनात. मागण्या सवेत जमतीची सुरवात जाली. स्वागत जालो. कार्यदर्शीची वर्दी सादी आसली. सगळे तरणाटी राखून आसली. भौशा अध्यक्ष कार्यदर्शी रागान उसांबळ जातले. कित्याक म्हळ्यार एदोळूस रस्त्याच्या मात्र न्हय, इगर्जेच्या खाकसाच्या दारांनी सैत कुणिंगी ह्या तेगा विशीं बरयल्ले. खजानजीन सगळ्या वर्साचो आदाय वाचलो. 1,18,500 रुपये आणि 35 पैसे. त्या उपरांत खर्ची वाचलो. 1,18,500 रुपये आणि 35 पैसे. हेच आमच्या फिरगजेच्या लेखाचे नवाल. जितलो आदायगी तितलोच खर्च. हे इवा संचालन सुरू जाल्ले थावन आज पर्यंत विशेष. उपरांत एलिसांव जाले. रॉनीक सर्वानुमतेन अध्यक्ष म्हूण नमयलो आणि क्लेमेंट कार्यदर्शी आणि ब्रायन खजानजी. अखेरेक सर्वांचे गमन पोरण्या अध्यक्षाचेर गेले. पूण अध्यक्ष कितेंच सडीत उलयलो ना. समाधानान उलयलो आणि फाटल्या वर्सा आपणाक संगात दिल्ल्या सर्वांचो काळजांत हांवन उपकार बावडून बसलो. रॉनीन नव्या वर्सांत नव्या हुरुपान नवी कामां करून नीज सेवेचो वावर करून समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सर्वांक उलो दिलो. निमाणे फिरगस फादरीन सर्व युवा जाणांक हातांत हात दिवन वावर करूंक उलो दिवन मागण्या सवे जमत अखेर केली. कशेंय युवा संचालनाचे एलिसांव संपले. नव्या हुद्देदाराद्वारे नव्या भरवशान गांवच्या बायलांक नवो विशय तर्काक मेळ्ळो. युवा संचालन हे सर्व काम नातल्यांक सायबिणी आमच्या भुरग्यांक न्हय एकली उस्कारली. वय गो सारकें सांगलें तुवें. संघ खंय संचालन खंय. ह्या तरणाट्यांक दुसरें कांय काम ना आणि ती चेडवां पळय लज मर्याद कांय ना तांकां. दुसरी फुटली हुंत्यालान सासां फुटल्या बरी. लोक असो दुडू एकठांय करतात आणि बारांनी घालतात. हांकां फकत पिकनिका नाटकां आणि मजा. तिसरी उसमोडली. वय वय पळय तो अध्यक्ष फकत रायसोंक अध्यक्ष स्थान घेतले. बरेंकन मजा मारली आणि आता पळय सांता बरी आसा. चवथी केंकारली. हा पोर आमचो सांगतलो.
ताणे युवा संचालनाक पैसे दिले काही आणि रशीद आसून दिवंक ना काही. पंचवी सांगताना हेरा हे ऐकून शर्मेली एकेका रितीन उलोवंक लागली. ह्या पाड्यार युवा जाणा सांगता हांव भुणी म्हज्या भुरग्यांक धाडची ना, सोवी पीर गारली. बायलां ह्या रितीन उलयतात तर दादल्यांचे उलोवणे दुसरेंच. तो अध्यक्ष त्या उपाध्यक्षिणी सोय पोर पिक्चरा गेल्लो काही. पळय गी धैर्य ताचे. पयलो सांगा लागलो. तितलेंच गी सगळे हुद्देदार सराक बारांनी वचून गोडटात. दुसरो म्हणालो, तर निरागत साहेबा तांकां कितें, आवय बापायन करून दवरलेले मस्त आसा, आमच्या बरी ये तर. तिसरो, वय खरेंच सांगलें तुवें, आमच्या काळार आमकां संग सोड इस्कालातावन येवन शेण विंसूंक आसतले, गुड्याक वचून पालो हाडूंक आसतलो, सकाळी गाद्यांनी कोसूंक आसतले, दादले कांय खबरो करच्यांत उणे नातले. ते आसो तरणाटे आपले राजांक उसारतले. हे संचालन बोर साहेबा, तें बळें पोर आलिया भट्टा बरी गगरो घालून आयिल्ले. तें पुणी सांगात आसलें तर हांव खंडीत वेतो आसलो. पयलो रजनीकांत स्टायलार दुवर सोडून सांगा लागलो. ह्या वर्सा आमच्या संचालनांत सगळी कार्टून चेडवां शेरवल्यात, कांय प्रयोजनक नात, कांय टाइमपासय जायना. दुसरो, ह्या फावटी रॉनी अध्यक्षाला हाचे कारभार पळय जाय. तिसरो उद्गारलो. रॉनी पळोवंक बरो दिसता, सोबीत आसा, थोडी नवीन तलकाय ह्या फावटी संघांत जॉईन जावचे चान्स आसा. तिसरो म्हणालो, आमी मेंबर जावचे बरे. चवथो, इतल्या वेगी नाका, इवा जणांचे हाणे बरप तूं नेणायवे तर पयले 2-3 महिने बरो वावर करतात, करून दीत, उपरांत पिकनिका सुरू जातात, आमी त्या दाडा मेंबर जावया. पांचवो, फिरकजेंत नाना रितीच्यो खबरो जातल्यो आणि रॉनी आपल्या सांगात्या सोबेन ह्या वर्सा संचालनान आयोजित करून चिंतल्या कार्यक्रमाक विवरण सांगा लागलो. ह्या वर्सा आमी सर्वांनी उण्यार 5 श्रमदानां दवरी जाय. 2 शिबिरां व्यक्तित्व विकसना वयर. संघ संस्थो हाका एक अवकाश करून दिता. 2 शिबिरां वृत्ती तरबेते विशीं मार्गदर्शन आणि 2 शिबिरां आमाल पिवण्या विरोध आणि 2 रक्तदानां उण्यार 5 आस्पत्रेच्या पिडेस्तांक भेट दी जाय. हर्षेच्या परी ह्या फावटी युवा फेस्ताक नाटक मोगा आसूं न्ही. बगार जेजू आणि ताच्या जिनियसो नाटक करचो आणि ह्या नाटकाद्वारे सर्वांनी वावर करचो आणि अकरेक पिकनिक आसचे ना. बगार पिकनिकाचो खर्च फिरगजेच्या सांत विशेंत पावल सोसायटीक दान करचो. रॉनीचे तर्क थोड्यांक रुसली नात, तरी चढावत युवा जाणांक रुसली. अकरेक विगारां सयत ह्या चिंतनेक आपली सई घाली. चड उणे 70 सांड्यांनी आपली मेंबरशीप फीस दिवन संचालनाच्या खजानाचे उक्तावण केले. खजानजी ब्रायनान आपले लेख सुरू केलेंच. पयल्या श्रमदानाचो दीस उदेलो. इस्कॉलाचो रस्तो दुरुस्ती करचे काम जावन आसले ह्या श्रमदानाचो उद्देश. रॉनी आणि सांगाती सकाळी वेग्गी येवन नमियारल्या सगळ्यांक राखा लागले. पूण तांकां राखच्या बदलाक तेच बाटयो खोरी पिक्कासा जमा करी लागले. एकलो वचून कोंगण्याच्या हॉटेलांतली च्या कॉफी आणि खाणाक सांगून आयलो. चड उणे 9 वरांक कशेंय श्रमदान सुरू जालें. चड उणे 15 सांदे आसले. 8 तरणाटे आणि 7 चेडवां. सगळ्या दिसाचे काम कशेंय जावन येताना रस्तो दुरुस्ती जावन आयलो. रॉनीच्या हातांनी फोड आयिल्ले. क्लेमेंटाच्या पायाची नाक्षी मोडून रगत देंवतले. पिक्कास फातराक आदलोन पायाच्या बोटाक लागल्ल्यान. ब्रायनाची तकली पडटली. सडावर जाणाची हिस्स अवस्था. काम करून संवय नातली तांकां सर्वांक. पयले श्रमदान अपुरबायेन संपले. दुसऱ्या आयतारा हर एकलो नवी कारणां घेवन तयार आसले. कोणाक आवयचो भाव आयिल्लो, कोणाक पोटान दूख तर कोणाक तकलेंत दूख, कोणाक आकईचो घोव आयिल्लो तर कोणाक बापायच्या भावागेर वचूंक आसले, तर कोणाक मावशेच्या घोवागेर, कोणाक उडास नातलो तर कोणाक सगळो दीस उतकडे. कशेंय मिटिंगाकेर जालें. आमाल पिवण्या विरोध शिबीर करच्या विशीं एक दीस नमियारलो. आता आमाल पिवण्या विशीं कोणाक सांगचे, कोणाक सोडचे. एकलो दादलो युवा जाणांनी तांकां शिबिराक आपयल्याक तांच्या वयर बिगडलो. तुमी कितें हांव पिवन रस्त्यार पडला म्हूण म्हाका आपोवंक आयल्यात? थंय शेजारा पळय, ती सदांय सोरो उकडटात.
तांकां वचून 1 वरात हांखरेलो. हे इवजण सजारा गेल्लेस तो हांचेर बिगडलो. कोणे तांणी धाडलें कितें? आमी सोरो उकडटा देवा म्हज्या. तो सदां सोरो उकडून माडा मळान बाटल्यो बाटल्यो दवरता आनी आमकां बोट जागता गी. तांगेर आंबोरी ना, तेर्स ना, सदां सोऱ्यांत नाता आनी गाळी शिराप दिता. तुमी तांकांच आपोवन व्हरा. दुसरो भेंकरेलो. फिरगजेंती मुंडासकार मानेस्त उलय लागले. आमची सर प्राय गेल्या आनी इल्ली प्राय उरल्या. सोरो पियेल्यार कितें जाता? तो वयल्या कडचो पळय. पोट्टा रेतीरी गेल्लो. सोरो सोडून आयलो. 4 म्हयन्या भितर मेलो. पयलो मुंडासकार सांगा लागलो. सोरो पिवन आसल्यांनी एकच फावटी सोरो सोडल्यार जाता तर. जेजू सयत उदक आसलो सोरो केल्लो आनी हे आजकालचे पिले आमकां सोरो सोडूंक सांगतात. दुसरो मुंडासकार उसमोडलो. आमचो खाय सदां पियेना. खेदा लागीं फेस्ता परबेच्या वेळार खाय इल्लें पियेता. तांतू कांय वडना. एकली बायल कुजनांत गरनाल फुटल्या परी फुटली. बावडे इवाजण चिंतूकच पडले. 4 दीस संपले तरी एक सांदोय मेळोंक ना. विगार एक घडी मौन जालो आनी इवजणाक समजय लागलो. ह्या शिबिराक आमी आमाल पियोण्या विरोध म्हणलें नांव दिवचें नाका. बघा आमाल पियोण्याचे परिणाम. थोड्या इवजणांक ही सलाह गगऱ्याच्या की लांब बाजू गेल्ल्या बरी भोगलें तरी अर्थ समजलो ना. विगारान ह्या आयताराच्या शर्मा वेळार सोऱ्या वरवीं समाजेन जावच्या अनाहुता विशीं आपलो तर्क विवरसिलो आनी अखरेक आमी असलेंच एका दिसाचे कार्य मांडून हाडला आनी ह्या कार्याक सर्व तुमी मानेस्तांनी हे जय आनी हेरांच्या सोऱ्या वरवीं आपल्या कुटुंबाचेर कसो परिणाम करता ते समजया. उलो दितना सगळीं गुवली. एकलो चिंती लागलो. हो बरें जालें. भोवशा म्हज्या शेजारा विशीं आसतलें तर आपणे जरूर हे जाय. चढावत हेच परी चिंती लागले. एकलो महामानेस्त मोतीन तर करी लागलो. हेरांक पियो नजो म्हूण भूत सांगसो हो पाद्री एका दिसा सकाळी मिसांत वायन पियेता. नेंबियारल्या दिसा आमाल पियोण्याचे शिबीर सुरू जालेंच उलोवपी आपलो अनुभोग आनी सोऱ्या वरवीं कशे आपल्या कुटुंबांत नासमाधान उपजाले, कशे आपले काम गेले, कशे कुटुंबांत अशांती उपजाली, कशे झगडे सुरू जाले आनी अकरेक कशे आपले अनामीक आमाली शेरवालो आनी कशे आपल्या सुदारणाक अनामीक आमालीक हो संघ उपकारलो म्हणलें विवरण दिलें. दनपारां 1 वरांतावन 2 वरां म्हणसर जेवणाचो वेळ आनी उपरांत दुसरो उलोवपी उलोवंक मांडवळ केल्ली. जेवण बरें तयार केल्लें. दुकरा मांस, सान्नां, शीत, सार आनी थोडे दादले मात्र न्हय बायलां सयत हळटार वचून इल्लें टॉनीक घालून आयलीं. कशेंय शिबीर जालें. लोकांच्यो गजाली परत ह्या शिबिराचेर पडल्यो. शिबीर बरें आसलें सायबा, पूण म्हाका दुकरा मांसा सांगाता 100 घाल्ल्या शिवाय जिराना. पयलो पिरंगालो. हांव खेदाळा हें शिबीर बूक जाता आनी आपूण घरा पावता म्हूण रावून आसलो म्हणालो दुसरो. कशेंय शिबीर आखेर जालें. रॉनी आनी सांगाती परत आपल्या मुखल्या वावरा विशीं नियाळतले. तांकां घरा मेळचे पॉकेट मनी सर्व ते आपल्या सेवेच्या वेळा करसाक घालतले. ताका लायकच नातले. हे शिबीर आनी शिबिराक उलोवपाक मेळचे खातीर तांकां तांची बायकां आसली तरी पेट्रोल संघाच्या नांवान कशें घालतले. आमकांय लोक उलोवंक आसा तसोच आनी आपणाची नांवांय रस्त्यांनी दिसतलीं ह्या इगर्जेच्या कागसाच्या वणटीर दिसतलीं म्हणा लागले. अशेंच संचालनाचे दीस मुखार सून गेले. रॉनी आनी सांगाती कॉलेजीचे शिकापी शिकतले जाल्ले वरवीं शिकपाचेर तांचे गमन गरज आसले. इवा संचालना वरवीं सदां घरा वेळ कर आयिल्ल्यान वडिलांचे पुरपुरे आयकूंक मेळटले. सांजेचे खेळ तांणी सुकयले. वडिलांक सदांची सांजेची चिंतना. आपली भुरगीं 4 जाणांचो वावर करतात म्हणलें समाधान दितली. पूण थोडे फावटी शेजारची येवन विचारतली. फिरगजेंत दुसरी तरणाटी नात गे. तांकां सेवा नाका गे. तुमच्या भुरग्यांक मात्र कित्याक ही अदीक प्रसंग. ह्या सवालांक कोणा लागीं जाप नातली. संचालनांत कितें मेळटा. संचालन कितें दिवंक शकता.
बहुशा ह्या सवालाक रॉनी आनी सांगाती जाप दिवंक चिंतले. संचालन आमकां कितें दिता म्हूण विचारच्या बदलाक संचालनाक आमी कितें दिता म्हूण विचारल्यार बहुशा आमचें विकासन जावंक साध्य. पूण रॉनी आनी सांगाती कोणी अशें जाप दिवंक शकले नात. रॉनी जाल्यारय हे संचालन ह्या जबाबदारी वरवीं मस्त शिकिल्लो. जिणेंत हर एक संगत्यो वस्तू आदर्श तत्वां एका ऐन घडये पर्यंत मात्र सदां न्हय. जिणेंत एका संकीर्ण घडये कितेंच कोणूच आमकां सांगात दिना. हेच घडये मनीस सुका धरता. पूण नीज सेवा मनांत आशिल्लो मनीस हाका भगवाना भगार सतान आनी नितीन आपली सेवा मुखार शिता. रॉनी समाधानी तरी हट्टी मनीस. आपणे चिंतले सारकें म्हूण दिसलें तर तें काम करनच रावता. अशें दीस पाश्यार जाले. पिडेस्तांचे भेटे, रक्तदान, श्रमदान, शिबिरां. पूण ह्या हर एका शिबिरांनी श्रमदानांनी एक न्हय तर एक लिसांव जरूर ताका शिकोवंक आशिल्लें. कशेंय संचालनाचो वार्षिक दीस आयलो आनी त्या दिसाक नाटकाचे येवजणी मांडून हाडले. पूण थोड्या इव जाणांक ह्या फावटी लव्ह स्टोरी ड्रामा ना भगार एक जेजू आनी खुरीस म्हणलो नाटक तें आयकून निराशा जाली. लव्ह स्टोरी आसली तर थोड्यांक पुणी पदांनी डान्स करूंक मेळटे, चेडवांक धरचें प्रॅक्टीस मेळटे आनी सदां राती नाटका प्रॅक्टिसा वेळार चेडवांक मेळचें चान्स चुकले म्हणले सुरसुरे. ह्या नाटकांत जेजूचो पात्र रॉनीन तिगेजय पडलो. हाका 3 कारणां आशिल्लीं. पयलो, हो पात्र सौर पात्राच्या की लांब आशिल्लो आनी रॉनी शिवाय दुसरे कोणीय नातले. दुसरें, ही सन्निवेशां, उतरां, संभाशण उडास दवरूंक बहुशा शक्य नात. तिसरें कारण रॉनीची हाटकुटी कूड आनी पळोवंक लांब आनी सोबीत दिसतलो जाल्ल्यान जेजूच्या पात्राक रॉनीच सांगिल्ली कूड. देखून सांगात्याच्या वत्ताया लागून रॉनीन जेजूचो पात्र घेजय पडलो. मुखेल पात्र जेजू, मोरी, आपोस्तल, पिलात, सिरेनाचो सिमांव, थोडे जुदेव, वेरोनिका आनी थोड्यो स्त्रियो. अशेंय ऐनी दिसा नाटकाचे प्रॅक्टीस सुरू जालेंच आनी प्रॅक्टिसाक आयिल्ल्या चेडवांक एकल्या दोगांनी तुकलावंक सुरू करतना रॉनी उसांबळ जालो तरी खालतेपणी तांचे लागीं शिस्त आनी माणसुगी सांबाळूंक विनंती करी लागलो. पयलेंच लव्ह स्टोरी ड्रामांत ना, पदां नांत, डान्स नांत म्हूण बिगडलेले हे तरणाटे रॉनीचेर खुबळले आनी गलाटो सोडलो. अकरेक आमी ड्रामाक येनाव म्हूण भायर गेले. मिटिंगाकी आयले नात. येदोळूस 70 संद्यापैकी क्रियात्मक संदे 20 जण मात्र. तांतले 7-8 जण गेले. जबाबदारेचो बरो रॉनीचेर सोडूनच गेल्लो. तरी रॉनी जावं, क्लेमेंट जावं या ब्रायन जावं कंगाल जाले नात. अशेंच सदां नाटक प्रॅक्टीस करून राती वेळ करून घरा येतना घरचे पुरपुरे सडले. कॉलेजीच्यो परीक्षा एका वाटेन दसूंक लागतना फिरगर्जेंत कलेक्शनाचें काम कोणे करचें, प्रसार कोणे करचो, हँडबिल्स प्रिंट करी जाय, बॅनर्स तयार करी जाय, बॅनर्स बांदी जाय. एका हप्त्या आदी पुणी मायक घेवन रिक्षार सगळो गांव प्रसार करी जाय. खर्च आशिल्लो म्युझिकाक, स्क्रीन वाल्याक, मेकअप वाल्याक, साऊंड्स वाल्याक, लायट वाल्याक, कदेलां भाड्याक इत्यादी इत्यादी. हाचे मदें हेर कामां, वार्षिक वर्दी, सगळ्या वर्साच्या कामाची मोठवी वर्दी, मुखेल सैऱ्यांक जमो करूंक आसा, स्टेज घालूंक आसा. फिरगर्जेंत नाटकाक स्टेज नातली. बहुशा ह्या फावटी नाटक कलेक्शनांत पयशे उरल्यार स्टेज बांदी जाय. ह्या सांत विशेंत पावल्याच्या सोसायटीक दान दी जाय म्हूण रॉनी आनी सांगाती लेख घालतले. दिसाक कॉलेज तर सांजेर 1-2 वरां कलेक्शन आनी उपरांत नाटक अभ्यास म्हणटाना रॉनी आनी सांगात्याक बुकांनी तान उबली. पयल्याच भागोल्लो रॉनी आतां खाड वाडोवन जेजू बरींत दिसतालो. सेवे वरवीं बरें आयकल्लो कोणूच ना. फकत खोडी कुलपा आनी नालिसाय, निराशा मात्र ही सेवा दिता. तरी आपल्या अंतस्करणा भितर एक सर्व जिरोवची एक तराची आत्मतृप्ती लाभता.
एकश्टी आणि मिनती फिरगजगार दाविदाम ह्या उर्बेवंत तरणाट्यांक उत्तेजित करतलो. रॉनी जाल्यार सर्व जबाबदारी हेरा अध्यक्ष बरी पेल्याच्या मतार दांपून बसोनी. हेर थोड्यांक काम मात्र हेरांनी करी जाय आणि आपले नाव जोडी जाय म्हणली आशा. दुसऱ्यांनी कुसार मोरा जाय आणि सर्ग आपणे भोगा जाय म्हणली अभिलाषा. क्लेमेंटाक आपल्या पिडेस्त आवयची जतन करची गरज आसली. ह्यामध्ये आपल्या शिकपाचेरय ध्यान दितलो. ताका पेद्रूचो पात्र आसलो. हँडबिल्स प्रिंटिंगाचे मुखेलपण आणि बॅनराचे मुखेलपण क्लेमेंटाचे जावन आसले. प्रसार असो आणि हेर जबाबदारी ब्रायन घेतली तर उरले सर्वाची जबाबदारी रॉनीच्या माथ्यारूच आसली. फिरगजेन जाल्यार कलेक्शना वेळार नाना रितीच्यो खबरो साला खोडी मेळटाल्यो. थोडी अर्दे वर बसोवन 11 रुपये दिता तर थोडे मानेस्त बरो सहकार दितले. पूण रॉनीक आनी संगात्यांक आता हे सर्व सदांचे. सगळ्या नाटकाक चड उणे 60,000 खर्च आसलो आणि कलेक्शन येदोळ फकत 30,000 जाल्ले आणि उरले दीस फकत 12. रॉनीक तशेंच क्लेमेंट आणि हेरांक राती न्हिदल्यार सारकी न्हीद आयली ना. नाटक अभ्यास असोवे कलेक्शन आयतारा आणि हेर रजेच्या वेळा सगळो दीस त्या वतान सारखें जेवण नासतना घरान घर कलेक्शना गेले. थोडो हांचो तमासो पळय लागले. रॉनीन येदोळूच गरजेच्यांक म्युझिक साऊंड्स इत्यादी एडवान्स दिले. मुखेल सैर जावन एका मानेस्ताक नमी हारलो आणि भरान कलेक्शन करी लागले. एका दिसा क्लेमेंटाची आवय आपणाक आस्पत्रेक वचूंक जाय आणि आपणाक वर पुता म्हूण पुता लागी परती लागली. तिका पती ना. आसो एकलोच पूत क्लेमेंट. क्लेमेंटान ब्रायना लागी आस्पत्रेत हांव शिदा कलेक्शनाक आपूण येतलो म्हूण सांगून गेलो. रॉनी आणि ब्रायन दो कलेक्शना भायर सरले आणि दनपारा क्लेमेंट हांच्या सांगात आयलो. सगळे कलेक्शन चड उणे 50,000 आणि की उण्यार उणे 50,000 केल्यार भौशा आमी कितें पुणी शाश्वत करूंक शकता. भौशा स्टेज रॉनी चिंती लागलो. उरले दीस 5. रॉनी आणि संगात्यांनी नाटकाचे अभ्यास चढयले. तशेंच रातीची न्हीद सयत खळोवंक सुरू केले. दुसरे दीस नाटक. पूण अजून स्टेज तयार नातली. नमी हारले सांदे त्या दीस सांजेर येवंक नातल्यान रॉनी, क्लेमेंट आणि ब्रायन स्टेज घालूंक लागले. फिरगज पाद्री आयलो. पाद्र्याबान खांबे पुरले. ब्रायनान मोडलां हाडली. बोटलेरान मोडलां बांदली. चड उणे 4-5 वरां भितर स्टेज तयार केली. मोद्यान रात आयिल्ली. पाद्र्याबान सगळ्यांक जेवन वचूंक वताय केली. सर्व भुकेल्ली. बरेंकन सांगाता बोटलेरान रांदले जेवण दादोशी जेवली. सगळो गांव भोवले आणि बोबमान प्रसार करून क्लेमेंटाचो बावड्याचो ताळो पडलो. रातीक तांणी वेगी वेगी इल्ली बॅनरां बांदली. रॉनी बांदून दितलो. क्लेमेंट आणि ब्रायन 2 किशींनी सोडून बांदी लागले. पळोवच्या लोकांक तमासो तसो दिसलो. एकलो मानेस तितल्यार येवन फिरगजेच्या नाटकाक आपले दान 500 रुपये दी लागलो आणि परतून 500 रुपये दिवन म्हणा लागलो. आदल्या वर्सा हांवें दिवंक आसलें दिवनातलें ते आतां दिता. पूण हाची रशीद म्हाका येदोळूच लाभल्या. रॉनीक आतां समजलें तोय त्याच वाटेन आसलो. 11 नाटकाचो दीस आयलोस. रातीची न्हीद नासतना रॉनी आनी सांगात्याक 11च्या दिसाची हर एक मिनटां सेकंदां कश्टांनी म्हणल्या बरी पाशार जातली. थोडे तरणाटे गलटो करच्या उद्देशांत आसले. थोडे कुकारी मारचे खातीर राखून आसले आणि थोडे कोण पडता कोण उठता ते पळयतले. खबराळी बायलां येदोळूच आपली खोडयारी कामां सुरू करून राखतली. नवी खबर कितें पुणी मेळटा गी म्हूण. कशेंय फंक्शन आरंभ जाले. एका फाटल्यान एकल्याची बोगडां जाता आसतना लोक सोडोंक लागलो. 11 विगारान दिदमास्तस नाटक प्रारंभ जालो. रॉनी खरोच अस्कत दिसतलो. आयच्या दिसा आनीकी अस्कत दिसतलो. तोंडभर लांबखाड आणि हाडकुलो जीव आणि 11चें दृश्य. रॉनीन जेजूचो कुडीस घेवन सर्व लोकां मदल्यान वेचे आणि स्टेजीचेर ताका कुसार मारचे दृश्य. ह्या खातीर रुखाचो कुडीस घेवन येदोळूच रॉनी तयार आसलो. सगळो लोक फाटी पळोवंक लागलो. त्याच घडये शिपायाने जेजूक मारचे दृश्य. थोडी भुरगीं रडतली तितल्यार जमो आसल्यो
थोडे तरणाटे फातोर मारी लागले आणि थोडे फातोर येऊन रॉनीच्या कपालाक लागले आणि निजायकी रक्तातेंबे गळोंक लागले. रॉनी पडलो. शिपायांनी ताका उठयलो. थोड्या तरणाट्यांनी रॉनीचेर टोमॅटो मारले. जमल्ल्या लोकांक चिंतले बहुशा हे नाटकाचे दृश्य. सर्व अवमान, दूख, लज सोसून रॉनी कुर्सासोवे सिरेनाच्या सिमावाच्या मदतीन स्टेजीचेर सोडलो. सबार बायलां आपली दुखां पालवान तशी लागली. रॉनीक कुर्सार हुमकळोवचें दृश्य अकरेचे आयलेन्स आणि ताचे बगलेन दोग सोर. स्टेजीचेर आसले सगळे दिवे पालवले आणि फकत स्पॉटलायट जेजूचेर आणि ताच्या आटेविट्याचेर घाल्ले. रॉनी दुखीन वळवळटलो. ताचे हात खांब्याक बांदले, कपालांत रगत देंवतले. येदुळूस हाडकुटे जाल्ले. ताचे हाडाचे अंग दुखतले. फाटल्या सबार दिसांच्या मेहनतीचो प्रतिफळ ताका आतां लाबुलो आणि अबले निमाणे त्या घडये रॉनीन दुखांत दोळे धांपले आणि थंय ताका ते तेग दिसले. आदल्या वर्साचो अध्यक्ष, कार्यदर्शी आणि खजानजी आणि त्या सर्व लोकांनी परत जेजू कुर्सायल्लो आणि जेजू परत मोरोंक लागीं सरलो.